प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दिसती म्हणटा. आयज सोनवार आयचे शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 9 विसवोर, वोड 35 ते मातुवाचो 10 विसवोर, वोड 1 आनी 5 ते 8 पर्यंत. Matthew chapter 9 verse 35 to Matthew chapter 10 verse 1 and verses 5 to 8. आणि आता आमी पहिले देवाचे उतर आयकुया. तेन्ना लोकां मदली सगळी पिडा रोग बरो करीत, राजाची बरी खबर परगटीत आनी ताच्या देवस्थानांनी शिकोण दित जेजू सगळ्या नगरा गांवांनी गेलो. आनी लोकांच्यो उरपोंजी पडोवन त्यो गवळी नासलेल्या मेंढरां परी त्यो दोगदोवताल्यो आनी निराधारी जाल्ल्यो आसल्यो देखून तांचे विशीं तो चुरचुरतालो. तेन्ना ताणें आपले शिसांक म्हणलें, पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. हे पासत पिकेचे दोनया लागीं आपले लुणे मोडले वावराडी धाड म्हूण मागात. आपल्या 12 शिसांक आपूण हाडून जेजून तांकां मेळ्या वतम्याचेर अधिकार दिलो आनी देंवचार काडूंक आनी जिनसा पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले, ओन बावडत्यांच्या गांवांची वाट धरी नाकात आनी समारेकारांच्या नगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण अदीक करून इस्रायलाच्या घराच्या सांडलेल्या मेंढरां सोडशी वसात आनी वचून सुर्गीचें राज येवचें जालें अशें पुरगूट करात. वायटाकारांक बरी करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितोड करात, देंवचार काडात, तुमी फुकट घेतलां फुक्या दिया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचे शिवर्तमान जे आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की ह्या सोयी वडीन जेजू कितें म्हणटा आपल्या शिसांक, पूण अदीक करून इस्रायलाच्या घराण्यांत सांडलेल्या मेंढरांक सोरशीं वसात. परतून वाचता मातुवाचो 10 विसवोर वोड 6 म्हणटा, जेजू आपल्या शिसांक सांगता आनी म्हणटा, पूण अदीक करून इस्रायलांच्या घराण्यांत सांडलेल्या मेंढऱ्यांक सोरशीं वसात. भाव भयणीनो, आमी देवाचें उतर बरे भाशेन आयकत जाल्यार आनी आमकां सजमणी मेळत जाल्यार आमी पळयता की पवित्र पुस्तकाचेर एक पोन्नो करार आसलो आनी आतां जेजू येना फुडें खुर्सार मरोन पुनरुज्जीवन जावन सर्गीच्या राज्यान वचोन सर्गीच्या बाबाच्या उज्याक बसला. आतां नवो करार चलता आनी नवो करार म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचो करार म्हणटात ते भाशेन. पूण पोन्न्या करारार कितें घडलेलें भाव भयणीनो, देवान एक मानमेंत केल्लो हाचे वरवीं आब्राहाम वरवीं, आनी आब्राहामान ताजी पिणकां जी आसलेली आहली ताचे उपरांत ती आतां देवाची भुरगीं जातालीं, कित्याक तांकां एके भाशेन आब्राहामा बरोबर जें देवान केल्लें तें मानमेंत तो आतां लोक तो मानमेंत करून आतां देवाची भुरगीं जातालीं. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू येयलो, जेजू ह्या संवसारान येयलो, जेजून कितें केलें? जेजून आपलें आमोलीक रोगत वारोयलें आनी पोन्न्या करारार लोक फकत धर्म करतालो. लोक फकत बोकड्यांक सुकड्यांक ताचेर रोगत काडून ते आतां देवाक भेटयतालो आनी एके भाशेन धर्म करतालो. देवस्पण परंपरा सगळें जें आहलें तें बरोवलें मोजाच्या कायद्या प्रमाणे करून ती सजमतालीं की आतां तांचो संबंद देवाशी घट जातलो म्हणून. पूण भाव भयणीनो, धर्मा वरवीं आमचो संबंद देवाशी घट जायना. म्हणटच आतां लोक इतलें आतां देवस्पण करून इतलें आतां धर्म करून ते आतां पोन्न्या कराराचो लोक सांडलेलीं मेंढरां कहीं जाल्लीं, कित्याक तो लोक तेन्ना फकत धर्म करून देवा बरोबर संबंद धरून सोदतालो आनी जो लोक तेन्ना त्या वेळार कायदो पाळपाक वो कायदो धरपाक आसले ते एके भाशेन लोकांक खूब त्रासान उडयताले. आनी जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो तो पळयता की लोक एकदम
चुकलेलो आसा, लोक आतां सांडलेल्या मेंढरा भाशेन जाला, कित्याक लोक आपले कोत्ता धर्म कोत्ता पूण अजून देवा बरोबर संबंद ना. आनी जेजू येना फुडें, जेजू खुर्सार गेलो, आतां ताणें आपलें रगत वारयलें, आतां आमकां देवाची सारकी भुरगीं केली आनी आतां आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिलो. तर भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी नव्या कराराची भुरगीं आसा, आमी आतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्यान आतां आमच्या संबंद देवाशी आपल्या उतरा परवीं घट करूंक जाता. आनी खूब लोक ह्या वेळार ह्या नव्या इस्रायलाचो लोक म्हणटा ते भाशेन चुकलेलो आसा, तो सांडलेल्या मेंढरा भाशेन जाला. कित्याक आजुनूय पोन्न्या करारा लोकां भाशेन ती धर्म करतात, देवस्पण करतात, उपास करतात, नोवेनां करतात, खूब वस्तू करतात, पूण आजून पासून देवाच्या उतराची सजमणी ना, पवित्र आत्मो तांचे भितर ना आनी देवा बरोबर संबंद ना, फकत धर्म करतात पोन्न्या कराराच्या लोकां भाशेन. तर आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता, ज्या भाशेन तो येयलो आनी त्या सांडल्या मेंढरा कडेन वचोन तांकां पवित्र आत्मो दिलो, जेन्ना तो मरोन पोत्तून स्वर्गार गेलो, ते भाशेन आयज भाव भयणीनो आमकां जाय शेवटतमान बरे भाशेन सांगून आमकां सजमणी मेळोंक, आनी तेन्ना आमकां पवित्र आत्मो मेळटा. आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमच्यान देवाची भुरगीं आमी जाता, आतां आमचो संबंद देवाशी जाता, आमी देवाचें उतर पाळटा, देवाचें उतर करता. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर करता, सगळें जे जेजून घडलां खुर्सार आमचे पासत तें आमकां फावो जाता. तर आयज भाव भयणीनो, कोण जावन आसा सांडलेलीं मेंढऱ्यां, आयज 2000 वर्सां जावन सांडलीं मेंढऱ्यां जीं आजून पासून देवाच्या राज्यान आसनात पूण फटोलिल्लीं आसात, त्यो लोक जावन आसा जो फकत धर्म करता. जाकोबाचो 1:22 म्हणटा, फकत देवाचें उतर आयकनाकात, तुमकांच फटोय नाकात, पूण देवाचें उतर पाडात. आनी भाव भयणीनो, देवान आपलो पवित्र आत्मो दिला, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्यान देवाच्या उतराची सजमणी घेवंक जाता आनी देवाचें उतर पाडूंक जाता. हेंच करपाक आयज आमी आयजतान सुरवात करुया, देवाच्या उतरान रिगून रावया, देवाच्या उतराची सजमणी घेवया आनी देवाचें उतर पाडून एक सैतिवंत जिवीत जिवन दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक आयजतान आमी फुडें सरोया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.